मैंने अभी पहले कहा पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस मेक अ वाइब्रेंट लेजिस्लेशन एंड वी हैव विद दिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट वी हैव एग्रीड कोऑपरेटेड डिसएग्रीड डिबेटेड सो आई थिंक ऑल these things are a part of the assembly. Whatever we have to think about our people ahead, there are a lot of expectations, not only development but overall development in terms of human development, the people expectations in terms of their overall development. At the same time, we need to ensure that what our promises to our people are kept. With this whole divide and divide of thoughts that is happening in the state, it is important that we keep our identity of Goa alive. That is why we are all together, whether it is our elected representatives of the three panchayats, whether it is our people who are very close to us, सगळे बसून आम्ही एक निश्चय घेतलेला आहे आणि त्यासाठी आज we have entered BJP with a long thought of building the party and building the state as far as Goa is concerned. I have a role to play as far as Purvarim or Bhandeja or Tiswadi is concerned. Wherever the party calls, we will be there. Now you are comfortable with Sawantwadi government? तुम्ही परत ते पर्सनल किती अजून फर्स्ट टाइम विचारले फर्स्ट टाइम विचारला असा प्रश्न आहे लेजिस्लेशन आज ज्यांना आम्ही करतो पर्सनल एनिमिटी काहीच नसतं इट इज अबाउट अ इश्यू आणि ज्यांना आज विषय घेतला जे लास्ट 2.5 वर्सांक विषय घेतले ते सगळे गोंयचे विषय घेतले ते लागीं आसा पार्टीन जॉईन जालो म्हणजे म्हजे आयडियाज आनी आयडियोलॉजी म्हजी चेंज जायना पूण पार्टीन रावन परफॉर्म करून जे आसा ते विचार फुडें व्हरपाची संदी मेळटा जेन्ना आमी क्रिटिसायज करता आणि आमी ऑपोजिशन रावतात आमी राज्याचे इश्यू आमी राज्याचे विषय आमी लोकांचे विषय आमी सरकारा फुडें हाडून दितात आज काळ अशी आसा की जेन्ना तूं वास्तुस्थिती पळयता इट इज देयर टू बी एंड परफॉर्म आवर पीपल हॅव वेटेड विथ अस इन गुड एंड बॅड टायम्स इट इज वॉट दे नीड दे एक्सपेक्ट वी नीड टू डिलिव्हर आणि पार्टेन जॉईन झाला म्हणून जितले आवाज हांव भायर सुद्दां आशिल्लो ते पार्टेन बरोबर रावन हे विषय फुडें व्हरपाचे जे गोंयाक आसा आनी परवरकारा लागीं आसा हे निश्चित फुडें व्हरतले विथ डॉक्टर प्रमोद नाव युअर फॅमिली बीजेपी फॅमिली सो तुम्ही प्रमोद सावंत पप्पू म्हणटाले ते मोगान पप्पू कंटिन्यू करतले तुका घरा निकनेम कितें आसता असता निकनेम तुका घरा कितें निकनेम आसता जे विशयाचे तुमच्या पॉलिटिकल प्लॅटफॉर्माचे निकनेम असले निकनेम एंड टॉन इज अ डिफरंट थिंग तुम्ही टॉन करताले टॉन मारताले ते सांगता मरे सो व्हेन वी हॅव जस्ट टोल्ड यू अबाउट माय पॉलिटिकल एंड आयडियोलॉजीज एंड हाऊ वी आर टॉकिंग अबाउट सो एज वी पुट द थिंग्स अहेड आता फाटलें हांवें कितें म्हणलें हांव कितें म्हणटालो हांव कोणाक कितें करतालो ताजे फक्त म्हाका विचारा मरे फुडें कितें करतलो काय म्हणून आय हॅव कम हियर विथ अ थॉट फॉर प्रोग्रेसिव्ह डेव्हलपमेंट ऑफ द स्टेट अँड लेट अस वर्क ऑन दॅट ते बारीक कितें म्हणलें कोणाक कितें जालें हे विशयाच्या पेक्षा फुडें या गोंय फुडें व्हरया आनी तातूंत तुमचो रोल एज मिडिया खूब म्हत्वाचो खुबशे विषय घेतलेले हातीन सरकाराचे खुबशे विषय तुम्ही खुबशे विषय घेतलेले हातीन पळय ट्री लिनियर प्रोजेक्ट माहिती एक बरो प्रश्न विचारला कितें जालें तो विचारतालो बीजेपीचे वॉशिंग मशीन एंड आय स्टँड बाय पीपल हू वर टेंटेड पीपल हू वर अनस्क्रपलस एलिमेंट्स ते पॉलिटिकल मायलेज आनी आपले लेजिटिमसी करपाक बीजेपीन प्रवेश केल्लो तातूंतल्यान बीजेपी खंय नाल्यार खंय हाजो इमेजीचेर मार बसलाच आज काम आसा बरोबर रावन जेन्ना आसा तेन्ना काम करपाचें पण परत म्हणटा ते मशीन कित्याक म्हणलें आनी कित्याक म्हणलें फुडें या आतां शेजारी झगडटाले पूण शेजारी झगडटाले तूं घर सोडून वतलो काय शेजारी कडेन टर्म्सान येवन मिटयतलो टायम आसा सगळ्यो बारीक गोष्टी मिटोवन गोंयच्या खातीर फुडें पळोवपाचें ना आमी खेळण्याचें दुकान जावपाचें ना आमी खेळणी जावपाचें इश्यूचेर उलोवया What is your stand now on three linear project? Because my stand is the same. What I have taken on the linear projects or environment or everything, my things remain the same. First, it was being in the opposite and putting it across. Today, we have a chance to sit together and resolve these issues in the interest of Goa. Our सगळ्या गोंयकारांकडे मागता येयल्लो टाइम की that time is the only essence to prove what decision we have taken today. जे decision घेतला ते strong आसा, bold आसा, but we have been strong and bold कित्याक we are very transparent with what decisions we take. And हांव एकटो डिसिजन घेना हे डिसिजन सगळ्या आमचे इलेक्टेड मेंबर्स आमचे ग्रामस्थ आमचे ज्येष्ठ आमचे कार्यकर्ते सगळ्यांकडे उलोवन हे डिसिजन घेतिल्लें आसा आज पर्यंत लोकांक जाय ते केलां आनी जे केलां तातूंत म्हजे आयडियाजूय चेंज जायना आनी तातूंत म्हजे विचारूय चेंज जायना पार्टी बांदता आसतना जे गोंयच्या विशयाचे विषय आसात ते आज डॉक्टर प्रमोद सावंत वांगडा बसून सॉल्व करपाचो आमचो ताजेर हे आसा असेंब्लीन जर पळयत सरकाराक अक्षरशः नागडो करतालो पूण आतां तूं जेन्ना सरकारान लोकांक अपेक्षा आवाज काडटालो लोकांनी कितें लोकांनी कोणाकडे पोवपाचें म्हणटा तो
आमदार जेन्ना असता दोन भूमिका असता टू क्रिटिसायज और टू लेजिस्लेट. अडेच वर्साच्या कारकिर्दीन मंत्री म्हणून असताना जी कारकिर्दीन हांवें रिफॉर्म्स आनी लेजिस्लेशन केलां आय हॅव परफॉर्म्ड एज अ मिनिस्टर. कोणें गोंयच्या तरुणां पिढीन आयटीन आसूं महसूल खात्यांतले कश्टकरी समाज आसूं जे रिफॉर्म्स हाडले सगळ्या लोकां खातीर हाडले तो चान्स मेळ्ळो म्हाका डिलिव्हर करपाक आनी ऑपोजिशनाच्या नात्यान क्रिटिसायज करून वी हॅव टोल्ड गव्हर्मेंट वेर इट गोज रॉंग. टुडे एज वी टेक द जर्नी अहेड, as we become a part of the government, it is for us to ensure that we legislate and give reforms for the state what Goa is looking for, along with the Chief Minister and the BJP party.